नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीत 6 जाणांचो जीव गेलो जाल्यार 80 वयर लोक जखमी जाल्यात. आयज फांतोडेर ही दुख्खद घडणूक जाली. शिरगांवां जात्रेक गोंयभरांतल्यान तशेंच गोंया भायल्यान लाखांनी भावीक वांटेकार जातात. जखमींचेर दिवचल भलायकी केंद्र, म्हापसा जिल्हो इस्पितळ आनी गोंय वैजकी इस्पितळांत उपचार चालू आसात. घडणुके उपरांत राज्य सरकारान बेगोबेग आपतकालीन प्रतिसाद पावयलो आनी पुराय वैजकी वेवस्था केली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इस्पितळांत भेट दिवन थंय उपचार घेतिल्ल्यांची चवकशी केली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी शिरगांव घडणूक थळार भेट दिली. ह्या घडणुकेचें कारण जाणून घेवपाक चवकशी करपाचे आदेशय दिल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ही दुर्दैवी घडणूक सांगून मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक आनी जखमींक पुराय मजत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. स्थानिक आमदार प्रवीण शेठ, बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेशनातले बाकीचे पोलीस आणि बाकीचे सगळे स्टाफ जो घटना जाली त्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. त्यांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. हांव सकाळी फुडें 5 भायर सरून बिचोले CHC हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या तिनूय जाग्यार वचून आयलो. जेंची बाकीच्यांची ट्रिटमेंट ही पूर्ण रित्या सुरू आसा आनी तांकां सामकी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ती आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी बिचोले ह्या तिनूय हॉस्पिटलांनी दिता. सरकार जे इंजर्ड जाले त्या सगळ्या जाणांक फूल फ्लेज ट्रिटमेंट सगळ्यांची करतले आनी जेंची दुख्खद घटना जाल्या तांकांय बी आर्थीक मदत करतले हांव विचार करता आनी तांकांय सहकार्य करतले. तांच्या पुराय दुख्खात आमी सहभागी आसा. आमचे स्थानीक आमदार मंत्री हे थंयसरूय तेंच्या फॅमिलीक मेळपा खातीर पर्सनली वतले. हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स खंयच जावचे न्ही म्हणून आमी काळजी घेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कडेन ह्या घडणुकेची चवकशी केल्या आनी केंद्र सरकारा कडल्यान पुराय मजतीचें उतर दिलां अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं. जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं. टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं. लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है. इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था. इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा. शिरगांवां देवी लयराईच्या जात्रेक खेटाखेटी जावन भाविकांक मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख उक्तायलें. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्यात आनी जखमींक बेगीन बरें जावचें अशी प्रार्थना केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. ह्या घडणुकेंत प्रभावीत जाल्ल्यांक थळावें प्रशासन मजत करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मरण आयिल्ल्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थना केल्या. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी लेगीत ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशी प्रार्थना तांणी केल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशेंय तांणी मागलें. शिरगांवां खेटाखेटीत जखमी जाल्ल्यांक बरी भलायकी सुविधा मेळची हे खातीर भलायकी खातें वावर करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. जखमींचेर उपचार करचे खातीर वेगळो ICU सुरू केला तशेंच परिस्थितीचेर नदर दवरपाक नोडल अधिकारी नेमला अशेंय तांणी सांगलें. म्हाका खूब दुख्ख जालां की लयराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचे जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा. पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. All emergency services have been activated in the health services right from Bicholi onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College. And जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या आनी आमी लोकांचें जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्तजण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लयराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा
आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तेंचें जिवन तिजो आशिर्वाद आसचो. शिरगांवां जाल्ल्या घडणुकेचेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी लेगीत दुख उक्तायला. आपूण भुरगेपणा सावन लयराई देवीची जात्रा पळयता, पण अशा तरेची घडणूक केन्नाच पळोवंक ना अशेंय तांणी म्हळें. प्रशासन आनी पुलीस ह्या घडणुके फाटलें कारण सोदतात अशेंय तांणी सांगलें. शिरगांव जी जात्रा गोंयांतली एक प्रमुख जात्रा हो इतल्या वर्सां शेकडो वर्सांतलो म्हाका दिसता पयलें उदाहरण हें जें कितें जालां खूब वायट दिसता की ह्यो गोश्टी घडूंक नाशिल्ल्यो, परंतु ताची कारणां कितें आहा ती नंतर शोधली गेली वतली. परंतु हाज्या फुडें ह्यो घटना घडच्यो न्हय ह्या संदर्भांत देवस्थान समिती मागीर एडमिनिस्ट्रेशन हांच्या माध्यमांतून जातले बरे उपाय हाज्या फुडें करचे पडटले. आनी आमी रिक्वेस्ट करतले सगळ्यांक की हाज्या फुडें खंय तरी रिपीट खंयच जावचें न्हय, सुरळीत जावचें ह्या संदर्भांत उपाय योजना ही बेगिना बेगीन दुसरी जात्रा येता पर्यंत करपा खातीर हांव त्या ह्या सगळ्या स्टॅम्पेडाक तेंचें दुखद निधन जालां तांच्या आत्म्याक श्रद्धांजली अर्पीत करता. जे जखमी आसा तांकां देवी कडेन परमेश्वरा कडेन बेगीन बरें जावचें हे साठी प्रार्थना करता. शिरगांवांत जाल्ल्या खेटाखेटी फाटलें कारण सोदपाचो यत्न चालू आसा अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें. कांय लोकांनी अफवा पातळिल्ल्यान खेटाखेटी घडल्या आसुंये अशें आमकां समजलां अशेंय तांणी सांगलें. एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट तो भी हम उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, पर जितना अभी जानने में आया है किसी एक मुद्दे पे कुछ रूमर मॉन्गरिंग पे थोड़े से लोगों के बीच में यहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. उसी समय हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस पर पर्सनल मौजूद थे, तो उन्होंने इंजर्ड को तुरंत उठा के शिफ्ट किया और अपनी पुलिस व्हीकल्स के अंदर ही एम्बुलेंस में भेजा. उसके बाद हमारे लिए मेन चैलेंज ये था कि अंदर काफ़ी बड़ा जो यात्रा है वो चल रही थी, जिसके अंदर काफ़ी 50,000 के करीब मोर देन दैट लोग थे, तो उसको पीसफुली कंक्लूड कराना वो हमारे लिए चैलेंज था, विच वी वर एबल टू अचीव. बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अंगोलाचे राष्ट्रपती जुआंव मॅन्युएल गोन्साल्वीस लॉरेन्स हांचे मदीं नवी दिल्लींत शिष्टमंडळ स्तराचेर करार जालो. भारत दहशतवाद्यांक फाटबळ दिवप्याचेर कारवाय करता. भारताच्या लढायेन अंगोलान दिल्ल्या फाटबळा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी तांचे आभार मानला. भारत आनी अंगोला हांचे मदलें सहकार्य मजबूत करप हो ह्या भेटे फाटलो हेत आसा अशें खबराकारां लागीं उलयतना अध्यक्ष लॉरेन्स हांणी सांगलें. तशेंच भारतीय लोकांच्या आदरातिथ्याची तांणी तोखणाय केली. भारत आणि अंगोला ह्या वर्सा राजनैतीक संबंदाच्या स्थापनेचो 40वा वर्धापन दीस मनयतात. दोनूय देशांमदीं गुंतवणूक आनी वेवसायीक संबंदांक चालना दिवपा खातीर दिल्लींत एका कार्यावळींत ते वांटेकार जातले. दोनूय देश संयुक्त राष्ट्रा सयत तरेकवार बहुपक्षीय मंचाचेर एकमेकाच्या उमेदवारांक तेंको दितात. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया. वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम. वी थैंक अंगोला फॉर their support in our fight against cross-border terrorism. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.